Page 8. Bapaचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवेही आसूं. बोगाड भावडीनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराची परब समरुमता. जेजूचे रुपांतर जालें, ताचे आंगले आख्खेच धवेफूल जालें आनी एक ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो चड आपुरबायेचो पूत, ताचे तुमी आयकात. जेजू आमचो सोडवणदार, आमी आमच्या जिवितान ताचे सदांच आयकूंक, जो तें जिवीत जियेलो आमी जिवूंक, जिवितांत जायतें बरेंपण करूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता, मनाची तूं तोंडान सारून वाळ्या धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत घेवन सदांच अंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Cristo
Sorginच्या राया सोडपदवेदा देवा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्मास्ता तुझ्या दोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकाडटा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काढाय आमची तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू बोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया हे आर्गांचे मीस भेटयता रोनिता रिबेलो हाच्या इतेच वसत आमी मिसांत मागुया ताका बरी भलायकी देवान ताचे शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण तशेंच आमची मागणी आसात आमच्यो गरजो आसात जायतो लोक पिडीन कश्टवता आमी तांचे बसत मागुया आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया स्वर्गीच्या बापा रुपांतरले आपले कुडीन जेजून आपल्या शिसांक देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी तांचो भावार तीर केलो त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्याचें सोपून रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेन वांटो घेवंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या ससना दानियल प्रवदेच्या पुस्तका वेलें वाचप हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार सिंहासनां दवरलोलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो ताचें न्हेसपा आवरण इवा पोरी धवें ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितळ ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकरां जळट्या उज्या पोरी ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली ओझरांचे ओझार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले तेन्ना एक न्यायसभा बोल्ली आनी पुस्तकां उकोडलीं
हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेलून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा योगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पदांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवडकेचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितूम वयर तोच व्हरतो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंदभरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीक आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जाबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमी वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दुनया मुखार पर्वत मेना वयर कोडटात. अंतराल ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जाबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमी वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूं सर्वेस्पर सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो. सगळ्या देवां परस तूं श्रेश्ठ. जाबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. भाग्योंत पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पदवेची आनी येण्याची ओळख दिली तेन्ना आमी तुमकां नाडबुदीची गोपातालां सांगूंक ना. आमी ताची थोर मोहिमा आमच्या खाशा दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव अपुरबायेचो पूत. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. जेन्ना हें उतर दोबाजीक वैभवांतलें ताका पावलें तेन्ना खरेंच म्हणल्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलो मान आनी मोहिमा. आमी ताचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्यो तेन्ना स्वर्गार थावन आयिल्लो हो ताळो आमी खाशा आयकलो. त्या भायर आमकां प्रवाद्याचें पूर्ण खात्रेचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालशात जाल्यार बरें. फांतें पावसोर आनी सकाळचें नोकेत तुमच्या काळजांनी उदेसोर तुमचे वाटेर काळोखांत उजवाड घालतली दिवती कशी तें उतर दवरात. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक सोयीसो. हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्पराक
vez por Sorvesbo तुमचे सवे आसूं तुझे सोवे आसू Marku pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोया आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवामाक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार एकवडे आशे खातीर गेलो आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मोडवडा लागीं धवी करूंक जायना तितलीं हिमापुरी धवीफूल जालीं आनी मोजेसा बरोबर एलिशा तांकां दिश्टी पडले आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें गुरुजी आमी हांगासरूच आसल्यार बरें तर 3 दोंबू उबारुया एक तुका एक मोइसेसाक आनी एक एलिशाक कितें म्हणचें तें तोच नोकडो आसलो ते भिवून कांपलोले आनी एका रुपान ताचेर सावडी घाली आनी कुपांतली अशी जाप जाली हो म्हजो मोगाचो पूत ताचें आयकात ओवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू वगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना दोंगरा वेले देंवता आसतना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनोच्यो जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाड भावा भयणीनो आयज पवीत सभा जेजूच्या रुपांतराची परब समरुमता जेजूचे आंगळे धवे फूल जाले ताचे रुपांतर जालें एके भाशेन म्हणल्यार ताची बदलणी जाली आनी हो ताडो आयकूंक आयलो हो म्हजो पूत अपुरबायचो ताचे तुमी आयकात म्हणल्यार आमच्या जिवितान जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आयज सगल्यांक आमकां आपयल्यांत आमी आमकांच विचार करुया आमचें जिवीत कसलें जालां काय आमी बऱ्या जिविताची पावलां मारल्यांत वा आमी वायट जिवीत जियेल्या जर तर आमी वायट जिवीत जियेल्या आमच्या जिविताची बदलणी करूंक आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर तो एका उंच कुटुंबान एका ग्रेस कुटुंबान जल्मलो आनी ताच्या मनान खंय जायत्यो इत्सा आसल्यो आपूण व्हडलो मनीस जातलो जिवितान जायती जोड जोडटलो आनी जेन्ना पॅरीस युनिवर्सिटीन शिकता आसतना ताका इनास जे लॉयला मेळटा आनी इनास ताच्या मनान ही उतरां घालता आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार कसलो फायदो तुका जिवितांत जर व्हड जावंक जाय तूं जिवितांत ल्हान जावंक जाय ही ताची उतरां ही पवित्र पुस्तकाची उतरां परतून परतून ताच्या कानार घालता आनी इनास ते लॉयला भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत बदलता आपल्या सांगात्यांक घेवन जेजोईट ही संस्था सुरू करता आनी तेन्ना फ्रांसीस शावेराक आमच्या भारतांत आमच्या गोंयांत धाडटा गोंयांत येवन तो धर्म परगट्टा कापीण मारून लोकांक एकठांय करता तांकां दोतोन शिकयता आनी हे भाशेन जपान चायना आनी जायते देश भोंवून देवाची बरी खबर परगट करता बोगाड बाबडीनो ताच्या जिविताचें रुपांतर जालें बदलणी जाली आमच्याय जिविताची आमी बदलणी करूंक फावो एका दिसाक खंय भाग्यवंत आंतोनीक ताच्या दुस्मानांनी खंय जेवणाक आपयलो
आनी ताच्या जेवणांकूय ताणें वीख घालें ताका जिवेशी मार्काक. आनी जेवणाक जेवचे आदींकूय ताणें मागणें केलें आनी सगलें जेवण जेवलें. हे मागण्या वरवींकूय जें वीख घातलोलें तें सगलें मिटोवन गेलें. आनी ह्या मनशांनी ह्या दुस्मानांनी ताका सांगलें आमी तुका हांगासर मरूंक काडलोलो, पूण व्हडली मिलाक जाली, आमी आमचें जिवीत बदलता, आमी नवे मनीस जाता. मागीर आंतोनीक जायते मनीसकूय कुमसाराक येताले, व्हडले व्हडले पातकी, व्हडले ग्रेस मनीस. आनी तो जाणो आसलो ह्या मनशांनी कसलीं पातकां केल्यांत ती, आनी तांचें जिवीत बदलतालो, तांकां नवीं मनशां करतालो. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपान दानियल प्रवादी म्हणटा म्हाका एक दर्शन दिश्टी पडलें. आनी ह्या दर्शनान कोण तरी मनीस सदरेर बसलेलो आसा, धवे फूल आंगावली घालून, ताचे केंस धवे फूल, आनी जायते आंज वडवे, जायतो लोक ताची सेवा करतात. आनी हो म्हणल्यार मनशाचो पूत जो संवसारांत येवचो आसा. आयच्या शिव वर्तमानान आमी जेजूचें रुपांतर आयकलां. पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक घेवन जेजू एका उंच दोंगरार वेता, थंयसर मागणें करता. आनी मागणें करता आसतना ताची आंगावली धवी फूल जातात. थंयसर मोजेस येता, इलिशा येता दाखोवपाक की जेजू आयला कायदे आनी प्रवाद्याची शिकवण पाळूंक. आनी एक ताळो आयकूंक येता, हो म्हजो पूत आपुरबायेचो. कितें भाशेन हो ताळो आमकां एक करता, संवसार आनी स्वर्ग एक करता, हेवन मिटींग दी अर्थ. मोगाळ बाबडीनो, होच ताळो जेन्ना जेजून बावतीज घेतलोलो तेन्ना आयकल्लो, हो म्हजो पूत आपुरबायेचो, ताचें तुमी आयकात. आनी उपरांत जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्नाय ताची आंगावली धवी फूल जाल्ली. जी मोहिमा मुखार देखची आसली ती मोहिमा आदी फुडेंच जेजू आपल्या शिसांक दाखयता. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिविताचे आमी रुपांतर करूंक फावो. आमचें जिवीत आमी बदलुया, देवाशी आमी लागीं येवया. दुसरे सुवातेर जेजूक आमच्या जिवितान परगटूंक आमी वावरुया. आमच्या हांगा थंय वचूंक जावचें ना, पूण जंय आमी आसा, भोंवता, वावर करता, ते सुवातेर ल्हान वस्तू व्हडा मोगान करूंक आमी वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर जेजू भाशेन आमी ल्हानवीक जावया. गोरवान न्हय, पूण ल्हानविकायेन आमी आमचें जिवीत जिवंक देवाचोच आदार ह्या मिसांत आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची इतेसांवां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या जिविताचे चाली बदलीन ओदीकांनी ओदीक देवाचें उतर आपले पोरशेक दिवंक बापा लागीं मागुया. जायतीं आमची भावां भयणी ओनितीक लागून प्रश्नांनी जियेतात. जेजूचेर ताणीन आपलो विस्वास धरून जिवंक आनी सगल्या आट्या बिट्यांक तांणी दियानीन फुडो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
ह्या मिसा बलिदानांत रोनिता रेबेलो हिणीन आपले इतेसांव भेटयलां. बागिवो तातुनीचे विनोनीन तिका सुबा आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासात गेले आमचे मागणे ओगेपणान आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. केरला आनी ह्या स्वातांचेर जायत्यो बुट्ट्यो येवन लँडस्लायड जावन जायतो लोक मरून गेला. जायते लोक पिडीन कश्टवतात. हेर कारणाक लागून जिवितान जायते सोंसतात. आमी तांचे पासत मागुया. भू मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिविताचे आमी रुपांतर करूंक, जिवितान आमी ल्हानवीक जावंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज 38. बंगार करू शोधताय तू एका सूत्रा माती तुलांची जिणे बंगार कर पवित्रात्म्या दोयार बाबा मुक्ती पडा मोर्शा बाबा भयणीनो, मोर्शान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले शाबूड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोहिमेमोन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फाकलोलो ताचे मोहिमेचो उसवाड आमच्या देण्याचेर फाकोय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावून तुज्या उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकार उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विसलोल्या साक्षा मुखार ताणें आपलो वैभव विचित्रपणी परगोड केले
आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचे सुर्या सारकें पोरसळीत करून दाखयलें. अशें ताणें मोनान शिसांची कुर्साच्या हिनपणाक केली आयती आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुदार कुडीक फावो जातली तीच आपले अशोक मनशा सोयबाचे कुडीक आदीस फुडें ओजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सुर्गीच्या चोल दोलबारा सगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोशी. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut borgotuja. Sulia Jesu ami undo kadam, ani ega sitle bieda, idle poti tu voi povar Jesu, ami tuje moron porgordam. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची खास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमिया फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकुवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुजे भागिवंत आंतोन भागिवंत धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तुशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळमेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासुकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावा तेजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोमिया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण दुसऱ्या एका सुत्रान म्हाका बरी मेळटली. पवित्र कुमन्याव फकत कातोलीक पवित्र सभेन बावतीस घेतला तांकांच. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present or persons of other faith, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. होमियांच्या वेळार आमी गायन घेवया. D1 पेज 47.
आमची मुदल्या कोणाक तान लागल्या आत्मो आमचो सुको सावन गेला आमचो आत्मो तानेला देवा तानेला आमचे काळी सोत्रेकता देवा गोत्रेकता आमचो आत्मो तानेला देवा तानेला आमचे काळी सोत्रेकता देवा गोत्रेकता Shidoludon wauta Gosgosha Darpagoja Pagoja Novo Juliuja Shidoludon wauta Gosgosha Dan Pagoja, Novo Juliuja, Amso Atmo Tanela, Deva Tanela, Amche Kali Sotrekta, Deva Kotrekta, आमचो आत्मो तानेला देवा तानेला आमची काळी सोत्रेकता देवा गोत्रेकता प्रार्थुया बो मोगाळ बाप्पा तुझ्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कोणाचेर फाकयलो आमी घेता त्या स्वर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवं आमच्यो कुडी ताचे मोहिमे बोरीत कुडी सारक्यो पोरजोडीत जावूं हे आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नांवी आमेन. गेल्ल्या बुगडाराक आमचें कलेक्शन जालें सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वर्सून ह्या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. भाग्यवंत आतोनीची विणवणी मागूंक मागणे भाग्यवंत आतोन तुझ्या नांवान आनी तुजे विणवणेन
देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हशीर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागयोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोचे जिवीत नितळ निर्मळ, बोर मोचे मोन जाणवायेन, पेटोय मोचे काडीस प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोच्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे हुशीर ओळखून घेता आनी मोशें कोंती बोरीत खाडीस तुका उक्तें करता आनी तुजे वेगेन आयलोलो तोच बाळूक जेसू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता. बागीवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा, तुजी दोयाळ नदर मोशेर घाल आनी मोशें दोळडीरपण आनी उपद्रे, मोशे हुस्के आनी कोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेगेन आसलोल्या बाळका जेसूक म्हज्यो गरज्यो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळोवंक घे. ओसोऱ्याच्या बागीवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राशी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवणाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राग आनी सांबाळ. तुजे विनोतेन जेसू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन.